नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। नव्या जुवारी पुला खातीर 6 दिसां भितर जमीन संपादन। वादग्रस्त एसएन भोबे कन्सल्टंटान दिले गोय सरकाराक पुलाचेर प्रेझेंटेशन। सरकार म्हणटा इंजिनियरांचे एक पॅनल तपासतले डिझायन। जानेरा सावन रिजनल प्लान निश्चित करपाची प्रक्रिया। सध्याच्या आराखड्यात गोयच्या 15 पंचायतींची हरकत। उपमुख्यमंत्री म्हणटा सगळ्यांक विश्वासात घेतले। खलप आणि सावयकार दोगांचे कुळ कायदो दुरुस्ती मसुद्यात सनसेट क्लॉज ना। खलपाच्या मसुद्यात प्रश्न मामलेदाराकडेन सोडोवपाची तरतूद। सावयकारान सुचयलो सिव्हिल कोर्टाचो मार्ग। खासा रिपोर्ट। कामगारांक धमकावपी सतीश धोंड आणि प्रमोद सावंता आड एफआयआर नोंद करचो। गोवा रिक्रुटमेंट एम्प्लॉयमेंटाच्या कामगारांची मागणी। काँग्रेस एनसीपी आपाचो कामगारांक तेको। आणि आशियाई सर्तीत कांशा पदक जैतिवंत इवानाची इंटरनॅशनल मास्टर जावपाची मोख। फिलिपिन्सांत मेडल जोडून पावलें घरा। खबरो विस्तारान। नव्या जुवारी पुला खातीर जमीन संपादनाचो विशय 6 दिसां भितर सोडयतले आणि पुला खातीरचो रचणूक प्लान निश्चित करतले। जुवारी प्लानाचो सल्लागार एसएन भोबेच्या कंपनीच्या प्रतिनिधींनी गोय सरकाराक जुवारी पुलाच्या प्लानाविशीं सविस्तर माहिती दिली। गुजरातात पूट पडल्या उपरांत भोबेची कंपनी वादांत आसली। ताकाच गोय सरकारान मांडवी आणि जुवारी ह्या दोन्ही म्हत्वाच्या पुलांचे कॉन्ट्रॅक्ट दिलां। ताचेर सरकार म्हणटा इंजिनियरांचे एक पॅनल भोबेन दिले डिझायन तपासून निमणो निर्णय घेतले। जुवारी न्हंयचेर दुसरो पूल बांदपाविशीं राज्य सरकारान शेनवारा सल्लागार कंपनीच्या प्रतिनिधी कडेन बसका घेतली। बसकेत पीडब्ल्यूडी मंत्री ढवळीकार, मुख्यमंत्री पार्सेकार, रक्षा मंत्री पर्रीकार आनी अधिकारी आसले। पुलाची अलायनमेंट निश्चित करप आनी जमीन संपादनाविशीं 6 दिसां भितर निर्णय घेतले म्हूण पीडब्ल्यूडी मंत्री सांगता। येता त्या 6 दिसांक काही गोष्टी आमकां करपाक जाय आनी 15 दिसां भितर हो DPR आमी दिल्ली धाडचो असो आमी ठरयला। 6 दिसां भितर ज्यो जमनी लोकांच्यो कोण कोण वता त्या जी जमीन आमकां कमी पडटा तांची सगळी नांवां काडपाक जाय। तातूंत भितर टेनंट जर आसा तांकां आमकां मेळपाक जाय आनी येथा योग्य ते जर आमकां NOC दिता कारण तांचें कांय डॅमेज जायना आनी ते जर NOC दिता जाल्यार आमकां फुडलें प्रोसिजर घेवपाक आमी इजिली आमी वचूं शकता। कंपेन्सेशन बी एज पर न्यू एक्ट मेळटलें। भोबेन डिझायन केल्लो एक पूल गुजरातात पडला। हीच कंपनी आतां जुवारीचो प्लान करपाची आसा। हाचेर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी उलोवपाक न्हयकार दिलो। मात पीडब्ल्यूडी मंत्री सांगता कंपनीन दिल्लो प्लान इंजिनियरांचे पॅनल स्टडी करतले आनी ताचेर निर्णय घेतले। आमी तांकां कन्सल्टन्सी दिल्ली आसा। आमी तांकां काय दिना जे प्रोजेक्ट तांच्या हाता आसा ते आमी एग्रीमेंट केल्लो आसा। वी कॅनॉट विथड्रॉ द एग्रीमेंट एट दीस स्टेज। आमकां कम्पेन्सेशन पे करचें पडटलें कारण अजून ते प्रूफ ना काय ना तांकां अजून शिक्षा जावना। सो प्रश्नूच ना तो आतां तांचे सगळे चेक करपाक आमी आमचे इंजिनियरींग पॅनल तयार करता। ही इज अपॉइंटेड एज अ कन्सल्टंट। ही वील प्रिपेर DPR एवरीथींग। आतां तांची जी इंजिनियरींग सायड आसा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल डिझायन दॅट वी वील चेक अवरसेल्फ। आयतारा देशांतल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची प्रधानमंत्र्या कडेन नियोजनाचेर बसका जातली। बसके खातीर शेनवारा सांजे मुख्यमंत्री पार्सेकार दिल्ली गेला। मुख्यमंत्री पार्सेकार गोंया खातीर खासा अर्थीक पॅकेज मागतलो म्हूण रक्षा मंत्री पर्रीकारान सांगले। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी देवेंद्र गांवकार। जानेरा सावन रिजनल प्लान निश्चित करपाची प्रक्रिया सुरू जातली। गोयच्या जनतेक प्रादेशीक आराखडो दिवपाचेर वट्ट 2.5 वर्सां उपरांत सरकारान भुमिका घेतल्या। सध्याच्या आराखड्याक गोयच्या 15 पंचायतींनी सोडल्यार हेर पंचायतींनी हरकत घेवंक ना आनी आराखडो निश्चित करचे पयलीं सगळ्या संबंधितांक विश्वासान घेतले अशें उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजान सांगलां। बीजेपी सरकाराचो अर्दो कार्यकाळ सोंपले उपरांत निमणे शेनवारा उपमुख्यमंत्र्यान प्रादेशीक आराखडो निश्चित करपाविशीं सरकाराची भुमिका मांडली। उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा सांगता जानेरान सरकार रिजनल प्लान फायल करपाची प्रक्रिया सुरू करतले। ह्या आराखड्याक 2025 म्हणून येता।
सध्याच्या आराखड्याक खंय फक्त 15 पंचायती सोडल्यार हेरांचे आक्षेप नात, तरीकूय सगळ्या संबंधितांक विश्वासान घेऊनच नवो रिजनल प्लान निश्चित करतले. According to the information I have, only about 15 panchayats out of 189 panchayats got some objections or serious objections or more objections, either way you put it. So generally there are no objections. This has to be formally studied and debated, no? And सांगले म्हणून जावपाचें ना तें. There are different stakeholders. I have to consult all of them. It was for 21, but we have taken 5-6 years for that. So naturally you have to put more 5-6 years on that. So it will be RP 26, 25? Possibly. It all depends on the stakeholders, what they want to think. What is your thinking? 25? I have no objection for 25, but everybody should agree with me. रिजनल प्लानावेल्यान काँग्रेस सरकाराक NGO आनी तेन्नाच्या विरोधी पक्ष BJPन बरेच उजरायल्ले. रिजनल प्लानावेल्यान आंदोलनाय जाल्ली. मात BJPचे सरकार येवन वट्ट 2.5 वर्सां पुराय जाल्यात. आता खंय तरी सरकारान हो विशय हातान घेवपाचें थारायला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार. फाटल्या 5 वर्सांत 2 वेगवेगळ्या सरकारांतल्या 2 वेगवेगळ्या कायदो आयुक्तांनी कुळ कायद्यांत दुरुस्ती सुचयली. मात दोनूय आयुक्तांनी सनसेट क्लॉज सुचयले ना. सनसेट क्लॉज घालपाची तकली सरकाराची. आदलो कायदो आयुक्त रमाकांत खलपान कुळ कायद्याच्या केशीचो मुद्दो मामलेदारा कडेनूच सोडोवचो हो उपाय सुचयल्लो. मात नरेंद्र सावयकारान केल्ल्या सुचोवणेत तो मामलेदारा कडच्यान काडून हो अधिकार सिव्हील कोर्टाक दिलो. ह्या दोनूय अहवालांची तुळा करून कायदो खंय घुसपलो ते सत मुखार हाडपी पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. काँग्रेस सरकारा वेळार त्यावेळचो कायदो आयुक्त आदोगाद रमाकांत खलपान सरकाराक 2009 सालांत कुळ कायद्यांत दुरुस्ती सुचयल्ली. त्या वेळार दिगंबर कामत सरकारान ताचेर कांयच केलें ना. त्या उपरांत 2012त भाजपा सरकार आयलें आनी तेन्नाचो दुसरो कायदो आयुक्त आदोगाद नरेंद्र सावयकारान 2013 सालांत आपलो म्हूण सरकाराक कुळ कायदो दुरुस्त्यो करपी दुसरो अहवाल दिलो. मात ह्या दोनूय कायदो आयुक्तांनी सनसेट क्लॉजाचें खंयच उतर पसून काडूंक ना. सरकारान मात पयलीं 1 वर्साचो सनसेट क्लॉज आनी मागीर आमदारांनी विधानसभेत मागणी करतकीर तो 3 वर्सां मेरेन वाडोवन व्हेलो. आतां पळोवया दोनूय कायदो आयुक्तांनी नेमकें कितें सुचयल्लें तें. नरेंद्र सावयकारान केल्ल्यो सुचोवण्यो आनी ताची कारणां. 50 वर्सां सावन मामलेदारा कडेन आशिल्ली न्यायालयीन जबाबदारी बरी ना. केसी तडीक लागपाक वर्सांची वर्सां वतात. कुळांच्यो केसी मामलेदारा बदला सिव्हील कोर्टात घालच्यो. रमाकांत खलपाच्यो सुचोवण्यो. सिव्हील कोर्टाच्या धर्तेचेर रेव्हेन्यू कोर्टाची स्थापणूक करप. मामलेदारांच्या कामांचें न्यायालयीन, वेंचणूक आनी हेर प्रशासकीय अशे 3 विभाग करप. दर एका तालुक्यांनी 1 वा एका परस चड न्यायालयीन कामां खातीर वेगळो मामलेदार नेमप. एपिलेट अधिकारी म्हूण वेगळो जिल्लो अधिकारी वा उपजिल्लो अधिकारी नेमप. आदोगाद रमाकांत खलपान कुळांच्या केसींचो विशय मामलेदार कार्यालया भितर मोकळो करपाची सुचोवणी केल्ली. कुळांच्यो आनी हेर केशीं खातीर वेगळो मामलेदार दवरून केशी फटाफट तडीक लावपाची सुचोवणी केल्ली. नरेंद्र सावयकारान कुळांच्या केशींचें प्रकरण मामलेदाराच्या कचेरे भायर कोर्टात पावयलें. आयज ह्या 2 मुद्द्यांचेर वाद चल्ला, सनसेट क्लॉज आनी सिव्हील कोर्ट. ब्युरो वांगडा सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेवया एक विराम.